दिवचल पालिकेच्या निधीतल्यान प्रभाग क्रमांक 7 पेवर्स बसोवपाच्या कामाक सुरुवात झाल्या। ह्या खातीर सुमार 25 लाखांची निधी लागपाची आसा। ह्या कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार डॉ. शेटये हांच्या हस्तुकी जालो। तशेंच मांद्रेकर वाडा हांगसर राखणे वण्टीची उंची वाडोवपाचे काम हातात घेतला म्हण डॉ. शेटयेन सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आदर सगळे कावन्सिलर आसा तांकां थँक्स म्हणटा। दोतोर आमकां पूर्णपणे सहकार्य करता। वडपान जेन्ना आमी पयलेच फावट निवडून देंवल्ले मुद्दम सांगता कारण कितें आसा म्हाका कळपाक जाय सगळे हडपांतले रहिवासी हांगा जेन्ना आमी हडपान देंवल्ले तेन्ना हडपांतल्या काही लोकांनी म्हाका विचारलेलें समीर तुजो जाहीरनामा ना तूं कितें करतलो काय म्हणून बायलेक उबे करता तूं कितें करतलो तेन्ना हांवें हडपांतल्या लोकांक सांगलेलें हांव हांगाच जल्म घेतला हडपांतले ल्हान मोठे सगळे म्हाका दुख्ख खबर आहा कितें आसलें कितें ना आतां पर्यंत 5 कावन्सिलर जाले 5 ते 6 कावन्सिलर जाल्ली आहा म्हणून सगळे म्हणटाले आमी हें केलां तें केलां तें केलां पूण आयज आमी घेताना हांव प्रामुख्यान सांगता पयलीं आमी गटार घेतलो आनी दोतोराच्या हातीन गटार घेतलो मागीर आमी पायपलायन घेतली कित्याक दोतोराचे ऑलरेडी आमी टेंडरींग करून सगळें रेडी आशिल्ले आमकां दोतोर म्हणल्यार केन्ना करुया दोतोरान रिक्वेस्ट केली मातशें रावया पायपलायन सावथ गोवाची पायपलायनीचो हेवी प्रॉब्लेम आसता 40 वर्सांची पायपलायन दोतोराच्या मार्गान आसा ती कंप्लीट केली आमी ताच्या उपरांत आमी हॉट मिक्सिंग घेतलें आयज आमी पेवर्स घेता ताच्या फुडें आनीक 2-3 म्हयन्यांनी दोतोरान ऑलरेडी फायल क्लियर केल्लेली आसा मुख्यमंत्र्या कडल्यान एप्रुवल हाडलेलें आसा लोकांचे प्रॉब्लेम आसला की लादयो जाय आमकां म्हणून ते लादयो पूर्ण जातले वॉर्ड सन आसा आनी हांगा जे वडपान म्हणटा ते हांगा पेवर्साचें काम वयल्या वाड्यार पेवर्साचें काम आनी मांद्रेकार वाड्यार ती ड्रेनेजीचे रिटेनिंग वॉल जी आसा तेची रायज करपाचें काम ही तिनूय कामां मेळून जी हे म्युन्सिपालिटीच्या फंडांतले 25 लाख म्हणून हे काम जाल्लें आसा आमच्या प्रत्येक म्युन्सिपालिटी कावन्सिलराचो ही आपापली जी त्यांचे प्रायोरिटी प्रमाणे कामां घेतात एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या कावन्सिलरांनी ते सगळे जाण बरें काम करता प्रत्येक जाण म्हणजे कशें आसा आपलें काम कितले बेगीन जातलें कशें जातलें म्हणून धडपडीत आसतात फॉलोअप करीत आसता सो त्यामुळे आमकां काम करपाक हे खूब इजी जाता हांव एकूच सांगता जेन्ना अशीं कामां जाता तेन्ना लोकांनी तांकां कॉपरेट करपाचें खूब फावटी तांकां खुबशीं कामां करीन दिसतात पूण तांकां खंय तरी NOC बी मेळनात नाल्यार कोण तरी कशें आसा 25 लोकांतलो एकटो कोणी तरी आडयता सो अशें जावंक नाकात कित्याक कशें आसा एक लक्षांत दवरपाचें आमचें जर सभोवती जर क्लिननेस रावलें बरें जर ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार आमकांच बरें आनी चुकून कोणी जर आमच्या वाड्यार किंवा आमच्या म्युन्सिपालिटीन जर कोणी जर दुसरो आयलो तांकां दिसूं जाय बाबा हांगा खरेंच जेन्युनली एक बरें काम जाता म्हाज्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 6 आज डेव्हलपमेंट वर्काचो शुभारंभ दोतोराच्या हातान जाल्लो आसा हेका लागून म्हज्या बरोबर आसा आमचे धडाडीचे MLA डॉ. चंद्रकांत शेट्ये CP आसा वायस आनी आमचे सगळे हांगासर आई बाबा तुमकां सगळ्यांच्या आशिर्वादान आज माझ्या डेव्हलपमेंट वर्काच्या कामाक सुरवात कर एक कावन्सिलर आपापल्या वॉर्डान एक आपले ब्युटिफिकेशन कसले ना कसले काम घेत आसा भितर आमकां सदांच आमकां आमदाराचो हातभार आसताच सदांच आमकां एडवायस कशें कितें करपाचें हे तेचे सदांच आमकां हें आसता एडवायस आसता सगळ्या म्हणजे जवळ जवळ 25 लाख म्हणजे जवळ जवळ सरकारान आमकां 3.5 कोटी प्रत्येकाक 25 लाख अशे 14 वॉर्डांनी वांटून गेल्लेले आसा आणि हांव खरेखूरच सरकारचे आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां धन्यवाद म्हणटा की ते सदांच तेंचो आमकां बिचोलकारांक हेल्प आसता दोतोर तेज्या फाटल्यान फाटीक लागून सगळीं कामां करून घेता